डॉन बॉस्कोच्या नांवान हांव टिचर सिंथिया तुमकां मोगाचो येवकार दिता। आयज आमी उदकांतलें धाडस हो पुंडलीक नायक हांणी बरयल्लो पाठ समजून घेवया। पुंडलीक नायक हे कोंकणीचे नामनेचे बरोवपी। हाताची पांचूय बोटां सारकीं आसनात तशें दर एक मनीस वा विद्यार्थी वेगवेगळ्या गुणांनी नटला। कोण शिकपाक हुशार तर कोण खेळपाक, नाचपाक, गावपाक आनी आदी। ह्या पाठांतलो भुरगो मनू जरी शिकपाक कमी आसलो तरी धाडशी कामांनी कसो श्रेश्ठ आसा ताचेर ताणें अचूक उजवाड घाला। दीस पावसाचे आसले। पावस शिरंधरांनी रकतालो म्हळ्यार घोग्यांनी पडटालो। पावसाक लागून लोक घरा भायर सरनासले। सामकी गरजेची शेतां भाटांची कामां मात करताले, म्हळ्यार जमीन नितळ करप, नांगरप, वोंपप आनी आदी। शाळेचे भुरगे तर शाळा सोडून घराच बशिल्ले। हाचें कारण म्हळ्यार शाळा गांवा पासून 3-4 किलोमीटर पयस आसली। शाळेक वचपाक मार्ग कसलो? हय, वाटच आसली ती। मदींच एक व्हाळ हुपून वचचें पडटालें। गिमान हो व्हाळ सुको सडसडीत जातालो पूण पावसान भरून व्हांवतालो। थंय अजून सांकव म्हळ्यार लाकडी पूल बांदूंक नासलो। 8 दीस पडिल्ल्या पावसान व्हाळाक सुमारा भायलें उदक आयिल्लें। ह्या उदकांतल्यान येवपा वचपाक जाणटेले लेगीत कांचवेताले म्हळ्यार भियेताले। ल्हान भुरगीं उदकाक पळोवन आंग काडटालीं म्हळ्यार भियेतालीं। मातशे 8-7 भुरगे मोठ्या धाडसान हो व्हाळ हुपताले। तांची कलसवां अर्दी सुमार भिजतालीं। नव्या दिसा पावस मातसो थारलो तशीं गांवांतलीं भुरगीं शाळेंत वचपाक भायर सरलीं। कांय जाणटेल्यांनी आपणाल्या भुरग्यांक व्हाळा पलतडी व्हरून पावयलीं। शाळेंत वचपी भुरग्यांच्या चोंम्यान 5 वर्सांचें कमल आसलें। ताच्या बापायन ताका खांदार बसयलें। कमलान उदक पळोवन किळांच मारली, पूण बापायन ताका धीर दिलो म्हळ्यार घटाय दिली। कमलान भंयान दोनूय दोळे गच्च आवळून धरले। उपरांत बापायन कमलाक दुसरे वटेन व्हरून देंव म्हळें। मागीर हांव कशें येवं? कमलान हुस्को परगटायलो। बापायन कमलाक म्हळें, शाळा सुटपाच्या वेळार हांव तुका व्हरूंक येतां। आनी ताणें मनूक उलो मारलो, ए मनू, म्हगेल्या कमलाचेर मातशी नदर दवर आं। नदर दवरप म्हळ्यार जतनाय घेवप। खूब दिसांनी शाळा गच्च भरिल्ली। मदली सुटी जावन गेल्ली तेन्ना भायर बरें कडकडीत वोत पडिल्लें, पूण अचकीत मळब काळें जालें। पावसा पयलीं भुरग्यांनी घरा पावचें म्हण मास्तरान शाळेची घांट मारपाक लायली। भुरगीं उमेदीन येवन कलकल करीत भायर सरलीं आनी आपणाले घरचे वाटेक लागलीं। व्हडल्या भुरग्या फाटल्यान ल्हान भुरगीं धांवतालीं। सगल्यांक भूक लागिल्ली, पूण पावसान भिजची न्हय म्हूण अडीचो नेट हाडून तीं धांवतालीं। कोणें पुस्तकां खाक्यान तर कोणें माथ्यार धरिल्लीं। सगळ्या फाटल्यान मनू भायर सरलो। तो निर्शेल्लो, कारण मास्तरान ताची तापय काडिल्ली। तापय काडप म्हळ्यार तिडकीन उलोवप। मास्तरान विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप ताका खबर नाशिल्ली म्हण मास्तरान ताका थोमणो मारिल्लो, म्हळ्यार जिवाक लागसारकें उलयल्लें। शिकप सोडून हेर उद्देग कर। हाचो परिणाम म्हळ्यार मनून आपणाचेरच राग काडिल्लो। ताणें म्हळें, भिजल्यार भिजूं, केदोय पावस आयल्यार थांबचोय ना आनी धांवचोय ना। 5 मिनटां तो चल्लो आनी अचकीत ताका भुरग्यांचो बोवाळ आयकुपाक आयलो। ती भोबो आनी हुयेली मारतालीं। सवकास चलपी मनूच्या पांयान वीज संचारली, म्हळ्यार ताका चलपाक नेट आयलो। पांयान चक्रां आशिल्ले वरी तो धांवपाक लागलो। जेन्ना तो व्हाळा कडेन पावलो, सगळीं भुरगीं बोबो आनी हुयेली मारतालीं।
मनूक कितें घडलां तें कळना जालें, पूण भुरगीं व्हळाचे वटेन हात करून दाखयतात ते वरवीं मनून कितें घडलां तें पारखिलें. फाटलो फुडलो विचार करिनासतना ताणें आपले शाळेचो बटवो कुशीक भिरकाटायलो आनी युनिफॉर्म काडिनासतना त्या व्हाळान ताणें लोटून दिलें. तो उदकाच्या लोटा बरोबर व्हांवून वचपाक लागलो. तो व्हाळाच्या कडाक आदळटालो, पण ताची ताका कांयच पर्वा नासली. उदक खदोळ जावन ताच्या नाका तोंडांतल्यान वतालें. तें भुरगें बऱ्याच नेटान पेल कशें व्हांवून वतालें. मदीं मदीं तें तकली वयर काडटालें तर केन्ना केन्ना ताचे हात पांय दिसताले. आतां व्हाळाक बरीच खोलाय आसली. मनूक हड्ड्या मेरेन उदक जातालें. तें भुरगें आनी मनू हांच्यात आतां 10 फुटांचें अंतर आसलें. ती व्हाळाच्या मोडणार पावली. थंय गच्च कांट्यारी झोपां आसलीं. ते कांट्यारेक फारावन अडून उरल्या पुरो अशें मनूक दिसलें. अशें जाल्यार तो ताका रोखडेंच धरूंक पावपाचो, पूण तशें जालें ना. कांट्यारेक त्या भुरग्याची मुस्तायकी शिरकताशी जाली, पूण तें मुखार व्हांवलें. मनूचे खोमीस मात ते कांट्यारेक फारावले. कशें सुटना. मनून स्वास अंदून धरलो. स्वास अंदून धरप म्हळ्यार स्वास भितरले भितर रोखप. व्हाळाच्या एका फातराक पांय तेकोवन तो कुशीक सरलो, पूण खोमसाचो कुडको मात कांट्यारेक फारावलो. फाटीं वळून पळोवपाक ताका फुरसत नासली, कारण थोड्या अंतरान व्हाळाचें तोंड न्हंयेक मेळटालें. आतां उदक गळोभर जाल्लें. मनून आपलो उजवो पांय व्हाळाचे कडेक तेकयलो आनी चू करून उदकाच्या लोटान आपली कूड लोटून दिली. ताका मुखावयल्यान न्हंय दिसताली. ताणें उदकांत बुडी मारली आनी तो भुरग्याचे भगलेक पावलो. ताणें ताचे मुस्तायकेक हात घालो. उपरांत ताचें मनकट घट्ट धरलें. कांय वेळान आपणाचो पांय घट्ट लावन एका हातान धडेच्या फातराक घट्ट धरून ताणें त्या भुरग्याक वयर उबारलें. तें भुरगें म्हळ्यार कमल आसलें. खांचींतल्यान वाट काडीत तो वयर आयलो. कमल मातूय साबुद्दीर नासलें. साबुद्दीर नासप म्हळ्यार सूद नासप. उदक पियेवन ताचें पोट फुगिल्लें. मनून ताच्या पांयान धरून ताका उरफाटें केलें. ताच्या तोंडांतल्यान गळागळा उदक भायर आयलें. कांय वेळान व्हाळाचे धडेवयल्यान बोवाळ घालीत गांवांतले लोक आयले. तांणी कमलाच्या पोटांतलें उदक काडपाचे बाकीचे जायते उपाय केले. थोड्या वेळान कमल सावचीत जालें, म्हळ्यार साबुद्दीर आयलें. कमलाच्या बापायन उपकाराच्या भारान मनूक घट्ट वेंग मारली. मनूचें आंग कांट्यारेक आनी फातरांक आपटून सगळें सलपल्लें. घायांतल्यान बारीक बारीक रगतय येतालें. सगळ्यांनी मनूची तोखणाय केली. लोकांचे गर्देंत शाळेन ताचेर तापय काडिल्ली तो मास्तरूय आसलो. मास्तर मुखार आयलो. मास्तरान मनूची फाट थापटून ताका शाबासकी दिली. मनू सगळो शीण व्हांवून गेल्ले बरी दिसलें. इश्टानू, ह्या पाठांतलो भुरगो मनू जरी शिकपाक कमी आसलो तरी धाडशी कामांनी कसो श्रेश्ठ आसा ताचेर आमच्या बरोवप्यान अचूक उजवाड घाला. मनू ह्या फाटांत देवान दिल्ल्या गुणांचो म्हळ्यार धाडशीपणाचो दुसऱ्या खातीर बरो उपेग करता. आमी ताची देख घेवया आनी आमकांय देवान दिल्ल्या गुणांचो स्वता खातीरच न्हय तर दुसऱ्या खातीर लेगीत बरो उपेग करुया. देव बरें करूं.